सो म्हाका दिसता ह्या गजालीचेर एक तरी एकमत आसा हांगा आशिल्ल्या सगळे उमेदवार आनी सगळ्यांचे की पेडण्यां भितर म्हाका हात वयर करून सांगात कितले जाणांक दिसता की पेडण्यां भितर सार्वजनीक स्मशानभूमी 1 मिनिट कब्रस्तान आणि त्याच बरोबर ख्रिश्चनाक सिमेट्री ह्यो सगळ्यो खंय तरी एक सार्वजनीक पद्दतीन आसच्यो अशी कितली जाणांक दिसतात आणि मातशे हात वयर काढून सांगचे गोरवाचो जो काय चल्ला आसा आणि त्या चल्ला तर सरासरी आज 80 नग पेडण्यां टावनान पेडण्यां स्टँड आसा थंय ते 40 ती 35 अशा पद्दतीन जातात आणि ते तो मार जो बसता आमच्या गाडीकारांक बसता ज्या शेण ज्या काय पसरलेला आसा त्या आमचे सगळेच भाव माझे पेडण्यातले आसा ती सगळ्यांक खबर आसा सगळ्या ती रावराजे साहेबांची हे आसा थंय सबंद शेणाची घाण ते फर्मासवालो आमचो आहा थंय घाण दुकानवाले आहा थंय घाण ही काडूच्यासाठी मी हर एक प्रयत्न केलो मी तेचेर कांयच ह्या जाणा तो तेचो कांयच उपाय जालो ना ह्यासाठी हेचेर आमीच ह्या कारभार करूंक जाय आसलो मार्केट कमिटीचो मी चेअरमॅन जावन सुद्धा ह्या कसाच साध्य जाला ना पेडण्यान आमकां शेतकरी जे आसात त्या शेतकऱ्यांनी पयली आपली कित्याक जर ह्या जावं शकना तर एक तेका जबाबदार सरकार आसा आणि त्याचे कारण म्हणजे काय तर सरकारान सगळ्यांक अंत्योदय स्कीम लायली आणि बरे आणि तेका ह्या आमदारांनी ती अंत्योदय स्कीम सरकारापर्यंत आणि लोकांपर्यंत ती पावयली प्रत्येक शेतकऱ्याक अंत्योदय प्रत्येक गोठो हो कन्वर्ट झालेलो आसा टेनेमेंटात आणि तो भाड्याक दिलेलो आसा तो सांगता ते बरोबर आम्ही शेतकरी आसा न्हय शेती करीना आलो गोरवां रस्त्यार सोडली आम्ही शेतकरी लोक ती शेत करूंक पावना कित्याक सरकारान तातूंत जर 35 किलो 100 रुपयान मेळटात तर शेत कित्याक करूंक जाय हेका जबाबदार सरकार आसा तेका लागून शेतकऱ्यांनी आपली गोरवां रस्त्यार सोडलेली आसात सो सरकारान तुमकां अंत्योदय स्कीम दिली आणि ताका लागून तुम्ही शेत बंद केलें शेत तुम्ही बंद केलें म्हणून जबाबदार सरकार न्ही म्हणजे शेत कोणी बंद केलें शेत करपाचें शेवटी शेतकऱ्यांनी शेत बंद केलें ताका लागून सध्या गोरवां रस्त्यार पावल्यात आणि तुमचे कडेन गोरवां रस्त्यार पावल्यात कारण गोठो हो कन्वर्ट झालेलो आसा इनटू अ रेंटेड प्रिमायसीस ओके सो गोठ्याची भाड्याची घरां जाल्लीं आसात आणि ताका लागून सद्याक गोरवांक दवरपाक जागो ना म्हणून सद्याक गोरवां रस्त्यार आसात अशी परिस्थिती आसा आणि जाली जाल्यार मागीर कोंडवाडो आसा त्या कोंडवाड्याची कितें कोंडवाड्यान कोण ना गोरवां कोंडवाड्यान समजा गोरवां भरून घातली तर परत गाडी म्युनिसिपालिटीक तो शेतकरी दुसरे दीस येता आणि माझी गोरवां भितर उडयली 4 दीस कारण कोंडवाड्याक चार्ज आसता म्हाका 300 रुपया फारीक करूंक सांगता माझेच गोरू मेळ्ळे तुका पूण गोरवां रस्त्यार भोंवतात जाल्यार तांकां भरपाची जबाबदारी शेवटी म्युनिसिपालिटीची आसता कोंडवाड्यांक भरपाची आसता पण लोकप्रियते खातीर ते करूंक शकना म्युनिसिपालिटी कोंडवाडो जो आसा तो बांदलेलो आसा आणि तेका म्युनिसिपालिटीन धरपाक मनीस नियुक्त केल्लो आसा आणि ते सगळे म्युनिसिपल पार्टीची फंड आसा ती तेका पेमेंट करता किंवा तर एक मनीस दवरून जर गोरवां सांबाळना तसोच जर प्रश्न उरता जाल्यार ह्यो मोठो एक समस्या फुडें गंभीर जावं शकता न्हू हेचे खातीर प्रत्येकान आपली गोरवां सांबाळपाची जबाबदारी ना शेतकऱ्यांची तांणी रस्त्यार सोडपाची गोरवां सगळी गोरवां रातची येवन बसता पेडणे बाजारात ताका जबाबदार कोण गोरवाच्या मालकांनी नामा निराळे रावपाचे आणि सगळे उठसूट सो शेवटी म्हाका एक सांगात शेतकार आपले गोठे आसा ताजी भाड्याची घर करता ताका गोरवां दवरपाक जागो ना तो गोरवां रस्त्यार सोडटा ती रस्त्यार सोडिल्ली गोरवां तुम्ही कोंडवाड्यांक दवरपाक तयार ना कारण तुम्ही म्हणटा तो शेतकार येवन गाडी घालता सो मागीर तुम्ही सगळे व्हरून हे परत खापर सरकाराच्याच माथ्यार फोडटले की सरकाराक लागून गोरवां रस्त्यार पावली म्हणून सरकाराच्या फुडीना आम्ही त्या शेतकऱ्यांच्याच दिस इज अ मेजर प्रॉब्लेम हो मेजर एक प्रॉब्लेम जावन गेलेलो आसा एक इधर जे शेण पडलेले आसा ते गोळा करपाक टेंडर काडूचे पडटले जसे बेळगांव सारख्या नगरपालिकेन टेंडर काडटा आणि दुसरे म्हणजे युटिलायज दॅट शेण फॉर मे बी बायोगॅस युटिलायझेशन किंवा आनी कितें ते आणि दुसरे देर इज सम सोल्युशन टू बी फाउंड आय डोंट नो सो बेसिकली खंय तरी ह्या गजालीचो कित्याक गोरवांचो त्रास सगळ्याक जाता सद्याक गोरवां ही आमची एक तेंपार आमी गोरवांचो पाडवो करतात गोरवांक माळो घालतात तांची पुजो करतात पूण आज ती गोरवां आमकां त्रासदायक जाल्ली आसा जाल्यार ताजेर सगळे लोकांनी मेळून कितें तरी उपाय काडचो पडटलो आमी फुडल्या प्रश्नाचेर या फुडलो प्रश्न कोणाक विचारपाचो आसा त्या गजालीचेर या म्हाका पेडण्यान एक हॉस्पिटलाची अत्यंत गरज आसा हाजेर आनी विचार करचो हेच म्हाजें मत आसा आयज पेडणे नगरपालिकेच्या आर्थिक क्षेत्र जी परिस्थिती आसा त्या आर्थिक परिस्थितीनुसार हॉस्पिटल बांदपाक आणि मेंटेनन्स करपाक अगदी शक्य ना ते जर शक्य जाल्ले
जाल्यार समजा लोकमान्य सायन हॉस्पिटल किंवा KEM हॉस्पिटल ह्याची जर स्वप्नां जर रंगोवंक काय व्हडलेशें नाशिल्लें, पण टू रन अ हॉस्पिटल बाय अ म्युनिसिपालिटी इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट. आनी गोंयांत खंयच तशी परिस्थिती ना. जर प्रायवेट सेक्टर कोण जर हॉस्पिटल घालूंक जर येता फुडें जाल्यार अवश्य आय विल हेल्प. डॉक्टर तुम्हीच घातला जाल्यार ती बरं. तुम्हीच जर हॉस्पिटल जर घातले ॲट प्रेझेंट आय डू नॉट हॅव द टाइम अँड द रिसोर्सेस. तुम्ही सांगलाले बद्दल ना मी प्रत्येक स्पष्टच सांगते ना, आय डू नॉट हॅव द टाइम, आय डू नॉट हॅव द रिसोर्सेस टू रन अ हॉस्पिटल. तशें न्हू. आतां म्हाका एक मिनिट ही चर्चा चल्ली बरोबर हॉस्पिटलाचेर तुम्ही उलयले सगळे हॉस्पिटल तुम्ही मार्ग जाला. रागार जाऊ नका तुम्ही कोणी. पेडण्याचे सुपुत्र पेडण्याचे स्थानिक कितकेशे डॉक्टर झाले, पण एक डॉक्टर आमकां नवा उपरांत पेडण्यान मेळना. हेचेर काहीतरी उपाय सांगा. आता हॉस्पिटल मगे अरे बाबा तो नगरसेवकय आसलो गेले 5 वर्सां. मी काय करू, तुम्हीच बघा. रातचे कितें जालें तरी डॉक्टराची सोय ना. आमकां खंय म्हापसा ते खंय धांवचें पडटा, पूण आतां आमचे विचार आसा कोटरी डॉक्टराची सोय करची. म्हाका असं दिसता की आता हॉस्पिटल आमची ती मागता बरोबर आसा, खरंच हॉस्पिटल आहे, पण आमच्या पेडण्या तालुक्यात एकच हॉस्पिटल ती असा परिस्थिती की थंय गळटांता पडांग इल्लो आसा, अशीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. थंय डॉक्टर साधे कोणाक मेळना. त्याच्यामुळे सरकार लक्ष दिता आनी सगळ्यांनी एक जावन DY पाटील आता हॉस्पिटल घालता धारगळ. त्याच्यामुळे पण 3 लाख स्क्वेअर मीटर जागो त्यांनी विकतो घेतलेलो आसा. की सध्या त्या गळटान पाण्यान लोकांक थंय सोरावंक वचून पावस थपाथप सगळ्यात पडटा. DY पाटील जो वाशीक आसता, म्हणजे वाशीचो जो कॉम्प्लेक्स बी केलेले आसा, he has already purchased 3 lakh square meters in Dhargad, and through the minister Vishwajit Rane and other people they are doing something. I don't know how far that project has come about. सो एक गजाल हें पळयतना सरळ लक्षांत येता की हांगा म्युनिसिपालिटी ह्या बाबतीत चड इनिशिएटीव घेवपाक शकना. हें खंय तरी सरकारच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान, आनी शेवटी हें फक्त म्युनिसिपालिटीक न्हय तर पेडणेच्या बाकीच्या पंचायती मेळून आख्ख्या तालुक्याक कितें तरी कितें वेवस्था जावपाक जाय, जातूंत भितर हाल फक्त पंचायतींतले आनी म्युनिसिपालिटींतल्या सगळ्याच लोकांचे जातात. आनी हो प्रश्न म्हाका दिसता सरकारान वेगळे तरेन सोडोवचो पडटलो. आमी फुडलो प्रश्न खंयचो आसा तो लक्षांत घेवया आनी त्या प्रश्नाचेर या. मागीर एक विशय असो आशिल्लो की पेडण्यान निधी ना, म्युनिसिपालिटी चलोवपाक मेळना, म्युनिसिपालिटीच्या कामगारांक पगार दिवपाक पयसो ना. तर एरिया पेडण्याची वाडची, कारण पेडणे एरियेत जर पळयत जाल्यार एकय इंडस्ट्री ना, एकय तसलें कांयच ना जेणे करून पयसो थंय येतलो म्युनिसिपालिटीन. तर असो विशय फाटी आसलो की पेडण्याची एरिया वाडोवन म्युनिसिपल एरिया वाडोवपाची. आनी एकदां आमच्या डॉक्टराचें उलोवपाचें जाल्लें की पेडणे महानगरपालिका करप. त्या संदर्भात कितें विचार आसा? हांव अशें म्हणटा की एरिया 3 गांवची एरिया वाडोवच्या पेक्षा जर पेडणे पंचायत केली जाल्यार कितें वायट आसा. ती लोकांक थंयसर तांकां स्किमूय मेळटले, तांकां सवलती मेळटले, जी दुसऱ्या तिनय गांवाचे वाद विवाद वाडोवच्या पेक्षा ती पंचायत करा. वॉर्ड नंबर 9 जो सध्या ST समाजाक राखीव दवरलेलो आहे, सध्या ST समाजाचोच लोक ना आणि सध्या तो कॅन्डिडेट मेळना, सध्या खाली आहे वॉर्ड नंबर 9. आणि थंय लोकसंख्या अनुसूचित जाती संख्या जास्ती आहे, शेड्यूल कास्टाची. आता सरकारान थंय कितें प्रयत्न करिना. सो हांगा मुद्दो आसा तो अशे तरेन आसा की थोड्यांक दिसता की म्युनिसिपालिटीची एरिया वाडोवची, थोड्यांक दिसता जशें काणेकार बाबांनी तूं सांगिल्लें त्या भशेन म्युनिसिपालिटी आसा ती बरखास्त करून हांगा पंचायत करची. तिसरो प्रश्न असो तयार जाला की म्युनिसिपालिटी खातीर जे आरक्षीत म्हणून विभाग केल्ल्यात ते लोकूच थंय नात, अशी तरेची परिस्थिती जाल्ल्या. हाजेर कितें करपाचें? म्युनिसिपालिटी जाय काय पंचायत? We'll move forward, we don't move back. But is panchayat back? Yes. And is municipality forward? Yes. Is it like that? It is. की पंचायत म्हणजे बॅकवर्ड? Yes. अशी धरपाची आमी? Yes. हां? Yes. म्युनिसिपालिटी केल्यार? Yes. पंचायत means rural, urban area जे sanitation म्हणा किंवा underground power cable and other things is not applicable to the rural sector. तुमचें मत आशिल्लें की ही नगरपालिका करपा सारकी हांगा परिस्थितीत ना, ताका लागून हांगा पंचायत चड बरी आशिल्ली म्हणून. न्हू पंचायती सारखे जे स्किमी आसा आनी हेंची लोकसंख्या पळयली तर एका वॉर्डान 310, 320, 390. आमच्या वॉर्डान त्या वाटेन एका पंचायतीन 425. म्हणजे आमी त्याच्या पेक्षा आसा आमची पंचायत आहा, आमकां उत्पन्न जास्ती सुद्दां आहा. पण हे आता काय हेंचो भाग आहा क्षेत्रफळ एकदम कमी आहा. ते कित्याक कमी जाले? ते क्षेत्रफळ कमी असल्याने कांयच जाऊ शकना. जे गेली 50 वर्षां पळयतो तशेंच अजून पेडणे पळयतो. भाऊसाहेब बांदोडकर असताना पेडणे रेव्हेन्यू विलेजाचो एरिया तोडून ह्यो पंचायती तयार केला आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करपा खातीर. त्यांना कितें आसलें, मोगोची राजवड आसली, प्रत्येक कार्यकर्तो भाऊच्या बंगल्यार वचून रडटालो आपली कितें सोय कर. म्हणटकच कितें केलें, भाऊ लचके तोडले पेडणे गांवाचे आणि ह्यो पंचायती तयार केल्यो. म्हणून आता हे लोक उठता.
जी आता आमची रेव्हेन्यू विलेज आसा पळय, आमचे रेव्हेन्यू विलेज आसा ते गेले 30 वर्सां पंचायती भितर आसा. जी आमची एरिया आसा ती तुमी इन्क्लूड करपाची ना, कित्याक तुमची एरिया आमकां नाका. जो वोट आसा, वोट बँक आसा ती आमच्या पंचायतीची आसा ती आमच्या पंचायत घेवपाची. तशें आमी आमच्या लोकांक जाय एक ग्रामसभेक आमी रेजोल्युशन केल्ली आनी तिनूय पंचायतींनी लोकांक म्युन्सिपालिटी पंचायत आसूं दी आनी म्युन्सिपालिटी आसा ती म्युन्सिपालिटी आसूं दी आनी ना जाल्यार ती म्युन्सिपालिटी आसा ती पंचायत जावपाची, ही लोकांची मागणी आसा. सो हांगा थोडके भितर अशें आसा की ज्याचो प्रत्येका कडेन आपलो हक्क आसा तो कोण हक्क सोडपाक तयार ना अशी तरेची परिस्थिती आसा. आनी ह्या हक्काच्या हातूंत भितर आमी अशें धरून चलया की सद्याक आसा तीच म्युन्सिपालिटी बरे तरेन पयलीं चलोवन दाखोवची, अशे तरेन चलोवन दाखोवची की गांवच्या प्रत्येक मनशाक दिसचें की आमी पंचायतीक रावल्यार फाटीं उरतात, आमकां ह्या म्युन्सिपालिटी भितर बाबा व्हरून घालात रे, आमचें कितें तरी कल्याण जातलें. दुसरें आव्हान त्या वटेच्यान पंचायती मुखार अशें आसता की पंचायतीन अशे तरेचें काम करून दाखोवचें की म्युन्सिपालिटींतल्या लोकांक दिसचें की अरे त्या वटेच्यातल्यान पंचायतींत बरें काम चलता, म्युन्सिपालिटी बरेंच आमची पंचायत करात रे. अशें जर केलें जायत जाल्यार निर्णय कितें जावं दी पूण एक गजाल बरी जातली, पंचायती बरी चलतल्यो आनी म्युन्सिपालिटी बरी चलतल्यो. ह्या अशे तरेन हांगा ह्यो गजाली म्हाका दिसता जावपाक शकतात. शेवटी हांगा तुमी सगळे आयले आनीक एकच रिजर्वेशनाचेर उलयता. शेड्यूल्ड ट्रायबचे 5च घरां आसा, शेड्यूल्ड कास्टाची 100 घरां आसा. हेचेर गव्हर्मेंटान विचारपूर्वक निर्णय दिवचो. बरोबर, तेचेर विचार खरोच तेंचेर जो आयज अन्याय जाला पळय शेड्यूल कास्टाचेर, तेका लागून तेंकां तो न्याय दिवपाचो गव्हर्मेंटान. पूण ह्याय भाशेन तेंच्यांनी आनिकूय आरक्षणाचो गोंधळ केलेलो आहा सरकारान, तो मुद्दामून केलेलो आहा. तुमकां सांगूचें म्हटलें हे आरक्षण निर्माण जावच्या पयलीं गोवा विधानसभेत प्रश्न विल्लेलो आनी तो प्रश्न नार्वेकरान विचारलेलो. कन्सल्टंट मिनिस्टरान अशें सांगलें की ओबीसी SC आनी ST आमी रिजर्वेशन दितले अशें सांगलें आसतना फक्त STक तेतूर ओबीसींक दिले, STक दिले पण SCक दिले ना. ह्यो खरोखर टोटल गोवाभर हो एक प्रकारचो दलिता वरती केल्लो ह्या गोवा सरकारचो हो अन्याय आहा. कारण इतकी लोकसंख्या असताना म्हणजे डॉक्टर साहेबांनी जर सांगले 5 घरां आसा म्हणून तरी सुद्धा कोण 70 किट दिवंक शकले ना आणि जवळजवळ 180 वोटिंग बरोबर, सामकी बरोबर. आणि म्हाका एक सांगात, हांगा हात वर करून पेडणेची सगळी भागातली सगळी पंचायतीतली पसून थोडे लोक हांगा आयिल्ले आसात, हांगचे लोक आयिल्ले आसात. सरकारान हे कितें केलें तातूंत भितर STचो एकूय कॅन्डिडेट नासतना STक आरक्षण दवरलें. शेड्यूल कास्टाचे लोक आसून पसून हांगा शेड्यूल कास्टाक आरक्षण दवरलें ना. हो अन्याय आसा अशें कितले लोकांक दिसता? सगळी तरेची रिजर्वेशनां. ह्या गजालीचेर आमी हांगा ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया. आनी एक गजाल हांगा जर सरकाराचे लोक, सरकाराचे अधिकारी, सरकारांतले आमदार मंत्री हे जर ही कार्यावळ पळयता जायत जाल्यार तांणी लक्षात घेवचें की पेडणेच्या एक भागांतल्यान हांगा हो आवाज आयिल्लो आसा की तुमी आरक्षणाच्या बाबतींत प्रचंड गोंधळ केल्लो आसा. जांकां जाय तांकां दिली ना आनी जे नात तांकां तुमी दिल्ले आसा, जाका लागून एक वॉर्डा भितर आज कॅन्डिडेट सापडना अशी तरेची परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. ही गजाल निदान फुडली इलेक्शनाक तरी घालची जाग्यार. त्याच बरोबर ह्या प्रभाग 9 जो आसा ताजें कितें करचें तातूंतल्यान ह्या निर्णयाक सुरवात जावची अशें दिसता. तुमी हांगा सगळे आयले आनी सगळ्यांनी हांगा येवन तुमची मतं मांडली, आपली खुलेपणान मतं मांडली. तातूंतल्यान एक बरी नगरपालिका हांगा घडटली आनी त्या नगरपालिकेच्या हातूंतल्यान एक खंय तरी पेडण्याचो उपेक्षीत भाग उरला. ताजी सगळ्या तुमच्या एकवटान, युनिटीन, मेजॉरिटीन हांगा डिसिजन्स जावन कितें तरी विकास जातलो अशी अपेक्षा करूया. तुमी सगळे आयले म्हणून आमी तुमच्या सगळ्यांचे परत एक फावट प्रुडंट मिडियाच्या वतीन उपकार मागतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडिल्ली Goa's leading builder and real estate developer, also into transport, hospitality and the metal industry. Prabhu Moni Group of Companies' newest venture, Sai Mauli Agro Gold India Private Limited. Modern dairy farming with processing of milk and manufacture of milk products, organic goatery, horticulture and floriculture. Prabhu Moni Group of Companies, Dempo Trade Center, Pato Plaza, Panjim.